प्रितीच्या भावन भयणू, कालूच आमी जेजूच्या आप परगटणेची परब मनयल्या आनी आयज आमी पळयता जेजू व्हड जावन आपलें कार्य आपलें मिसांव तो सुरू करता. स्नान जातार जुवांव ताचें मिसांव आसलें मेसाया हो क्रिस्ताची लागशिल्ली तयारी करूंक. ताचें हें मिसांव सोंपले उपरांत आयज आमी पळयता जेजू आपलें मिसांव सुरू करता. बागयोन जुवां बावतिस्तान आपलें मिसांव ताणें पुरें केलें आनी त्या उपरांत हेरोद अंतिपासान ताका बंदखणींत घातलो. आनी हेंच पळोवन जेजू आयज आमी पळयता जेजू गालिलेच्या नगरांत काफरनाहूम हांगा आपलें मिसांव सुरू करता. आमी थोडे पळयत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणींनो, काफरनाहूम हो गालिल्यांत हो वाठार हे वाठारा बसर भोंवतणी दुसरे देस आसले आनी थंय जायते दुसऱ्या देवांची पुजा बी जाताली. आनी हाकाच लागून जेजू थंय वयता, कित्याक तो वाठार जावन आसलो पातकान बुडलोलो वाठार, जंय मनशां पातकांत जियेतालीं. आनी आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानांत इसायास प्रवादाचीं उतरां जंय म्हणटा की ह्या लोकांक एक उजवाड उत्पन्न जाला आनी तो उजवाड म्हणल्यार जेजू. आयज हें वाचप आमकां आपयता आमी देवाचो मोग अणभवूंक, आमी देवाकूय जेजूक अणभवून होच मोग जो आमकां मेळ्ळलो आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक. आयज जेजून केल्ले ते भाशेन आमी ह्याच मिसांवांत सौभाग्यलीपणान जिवंक तो आपयता. मोगाच्या भावान भयणींनो, आमी जेजू भाशेन उजवाड कशी जातली काय आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करुया. आनी हें करतले पयले सुवातेर आमी देवाच्या उतराक कान दिवंक गरजेचो. देवाचें उतर आमकां दिल्लेलें आसा, आमच्या घरांत बायबल आसात आनी हें देवाचें उतर आमी आयकूंक, हेंच देवाचें उतर आमी वाचून ताचेर आमी नियाळ करून आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर लावंक गरजेची. तेच उपरांत आमी जेजू भाशेन जेजू आपली मिसां सुरू करता ते भाशेन आयज आमकां हें करूंक आपयलें. होच देवाचो संदेश आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचो, दुसऱ्यांक प्रवचन करूंक गरजेचो. हे गालिल्यांतले लोक हे पातकांत आसलेले तांकां आजून देवाचें सोत कितें तें कळोंक ना, पूण जेजू थंय वता आनी तांकां उजवाड जाता. आमी देवाची मनशां जेजूची फाटलावदार, आमी आमकां हो दिल्लो संदेश आमी देवाक दिवंक गरजेचो, दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचो जंय आजून जेजू पावूंक ना, जंय आजून देवाची वळख ना त्या वाठारांत आमी वचूंक गरजेची. तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणींनो, आमच्या जिवितांतल्यानूच बऱ्या कन्यांनी आनी बऱ्या उतरांनी आमी देवाक परगटूंक गरजेचो. ही तिनी वस्तू आमी आमच्या जिवितांत लावया आनी आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक जेजू भाशेन आमी जिवंक वावरुया. हे तर मोगाच्या भावान भयणींनो, आयच्या दिसा आमी मागण्यांत बसता आसतना आमच्या घरांनी वा आमच्या वावराच्या जाग्यांनी आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमकां हो जेजून आमच्या काळजांत उत्पन्न केल्लो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसरीं जीं पातकांत आसात, काळोखांत आसात, तांकां आमी एक उजवाड जावंक जेजू भाशेन हीच कृपा देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.